कोट्यांनी रुपया मोडून सिवरेजीचे काम केल्ले। या कामा खातीर जायते रस्ते फोडून दवरिल्ले। रस्ते फोडून दवरिल्ल्यान लोकांचे बरेच हाल जाल्ले। लोकांक जाल्ले हाल समजूं येतात, पूण केल्ले काम सामकें जावना जाल्यार तिडक मारची ना। पाट्या सेंट्रल लायब्ररी सामकार असोच प्रकार घडला। सिवरेजीचो चेंबर उक्तो जाल्ल्यान घाणयारे उदक रस्त्यार व्हांवतना दिश्टी पडटा। ह्या घाणयाऱ्या उदकाक लागून वाठारांत घाणी पडल्यात। ताका लागून यो वच करप्यांकूय नाकार हात दवरून वचचें पडटा। ह्या घाणयाऱ्या उदकाक लागून नाका जाल्लीं दुयेंसां पातळपाची शक्यताय आसा। तेन्ना सिवरेज डिपार्टमेंटान हाचेर लक्ष दिवन हो चेंबर जाता तितले बेगीन दुरुस्त करपाची मागणी लोकांनी केल्या। तुम्ही जाणत आसतली 2 महिने फाटी आमी ह्याच एरियान मातशे फुडें थंय एक बायट घेतलेली आणि थंय ऑल्सो सारकी सुवेज सारखे फ्लो जावन वास पडलेलो सगळो। पण पावसाचे दीस आसले आणि पावसानूच थंय ते दुसरे पावसाचे उदक आणि ते उदक मेळून सगळें मेस जाल्लें आणि तितले कळना आसलें। आयज पळय सारकें वताचें शायनींग आसा आणि ह्या वतान पळय सारकें क्लियर कट आसा की हें पावसाचें उदक न्ही म्हणून हें क्लियर सारकें सुवेज वॉटर वीच हॅज ऑल्सो गॉट स्टॅग्नंट ओवर हियर। आणि हांगा पळोवपाक गेल्यार म्हाका दिसता जायतेच मॉस्किटोज पळय आसतले न्ही ते डेंग्यूचे किंवा मलेरियाचे जाल्ले आसतले। ह्या एरिया पळय हो आसा आमचो पणजेचो, हो जावन आसा प्रायम एरिया। प्रायम एरियान आमी आयज उबी आसा आणि हो आमचो सेंटर ऑफ द सिटी। ही जावन आसा आमची स्मार्ट सिटी, ज्या सिटीक पयर फाटी अवॉर्ड मेळ्ळा, तुमकां खबर आसतली अवॉर्ड मेळ्ळा तो। ही सिटी आमची कसली सिटी ती आमी हांगा आमच्या गव्हर्मेंटाक आपोवंक सगळ्यांक हांगा मेयराक आमच्या पणजेच्या MLA किंवा आमकां कोण लागता तितले PWDच्या MLA आपूण हांगा दाखोवंक जाय। हे पळय हांगा इतली सुवेज हांगा ओवरफ्लो जावन इतली घाण पडल्या, म्हज्यान तुमकां वास सांगूंक जायना, जेवंक सुद्दां जावचें ना दिसता म्हाका। हे लोक हांगा कसो काम करता ह्या प्रायम एरियान। हांगा आख्खे कमर्शियल एरिया हो, हांगा ऑफिसाची पळय सगळी बिल्डिंगां पळय आसा ह्या पाटो एरियान आसा आमच्या पणजेन। आणि तुमी पळोवपाक गेल्यार हांगा आयज पर्यंत कांयच करूंक ना। हे कितले दीस जाले हांगा रस्ते सारके ना। तुम्ही पयले आसतले पणजेन आख्खे रस्ते पेड्डार जाल्ले आसा। तालिगांवच्या रोड आख्खो काबार जाल्लो आसा। खंयच्याय येवन रस्त्यार तुमी पळया तालिगांवच्या रोडार काबार जाल्लो आसा, पणजेचे रोड काबार जाल्ले आसा। आणि हे पळय सुवेजेचे प्रॉब्लेम आसा ते हांगाच म्हणून न्हू, सगळ्याक सांतिनेच चलता। पणजेन 31 जानेवारी रोडा कडेन येवन पळयात तुमी, थंय सुवेजेचे प्रॉब्लेम चलता। डेली वता येवपी वचपी मनीस आणि हांगा सदांच उदक भरिल्लें आसता। ते सुद्दां सिवेज कसले पावसांनी जाता आणि आता गिमानूय जावपाक लागले आणि ते उदक सामकें घाणेरडें सिवेजाचें उदक आणि इतले वास येता न्ही वचपाक सुद्दां येना आणि वयल्यान उदक आमचें सगळें आंगार रावता। त्या खातीर सरकारान कितें तरी व्हडली व्हडली इमारती करता, त्या खातीर सरकारान हांगा कितें तरी करचें। कित्याक हांगा व्हडली व्हडली गव्हर्मेंटाची चडशीं ऑफिसां आसा आणि सगळे हायफाय आसा आणि मेन ऑफिसां सगळीं हांगा लोक सगळे कर्मचारी सगळे हांगा येतात। हांगा नाका जालें येवपाक, अशें दिसता की येवचेंच न्ही। सद्या हांव आसा ते पाटो हांगासर आणि ही जी एरिया आसा ती हांगासर सगळ्यो बिल्डिंग्स मागीर लोकांची वेगवेगळी ऑफिसां आमकां पळोवपाक मेळटा। आणि दर दिसा आणि कितलेशेच म्हयने जाले हो जो सिवेजीचो जो प्रॉब्लम आसा तो दर दिसा हांगासर आसता। आणि ह्याच म्हणजे सिवेजीच्या उदकांतल्यान लोकांक दर दिसा ह्या रस्त्या वयल्यान वचचें पडटा। जाल्यार हांगासर रावपी लोकां कडल्यान आमकां म्हायती मेळ्ळ्या ते प्रमाणे कितलेशेच म्हयने जाले हे कामाचेर कोणीच आजून मेरेन लक्ष दिवंक ना अशें लोकांचें म्हणणें आसा। आणि ह्याच म्हणजे घाणयाऱ्या उदकांतल्यान लोकांक यो वच करचें पडटा। 4 व्हिलरी आसतले किंवा 2 व्हिलरी आसतले ह्यो अश्योच ह्या घाणयाऱ्या उदकांतल्यान वयतात। आणि जो लोक हांगासून चलोन वयता त्या लोकांक ह्या म्हणजे घाणयाऱ्या उदकाचो जो वास आसा तो सोंसपाक जायना। ताचे खातीर सरकार हाचेर कित्याक लक्ष घालना असो प्रश्न जो आसा तो लोकांनी उपरासलेलो आसा। जाल्यार बेगिनाच बेगीन सरकारान हाचेर लक्ष घालपाक जाय आणि हे जे घाणयारे उदक जे आसा ते खंय तरी व्हांवता ते बंद करपाक जाय। ना जाल्यार लोकांक कसले डिजीज किंवा हांगासर जर आमी पळयले जाल्यार हे जे उदक तुमी पळयता ते उदक कितलेशेच म्हयने जाले हांगासर साचलेले आमकां पळोवपाक मेळटा। आणि तातूंत वेगवेगळे जंतू जे आसा ते सुद्दां आमकां पळोवपाक मेळटा। जाल्यार बेगिनाच बेगीन सरकारान हाचेर लक्ष घालपाक जाय आणि हे जे घाणयारे उदक हांगा व्हांवता ते बंद करपाक जाय। गोमंतक TV खातीर हांव वर्षा आश्वेकर।